आयज फॉर्म भरपाक गेलो. हांव काल जे नॉमिनेशन भरपाक जाल्लो तेज्या आदी हांव मातसो फादरी बाब येवलो प्रचारपाक गेले आनी मामीच्या देवान गेलो. मामीक मातशी फुलां घातली, मामीच्या वेसांव गेल्ले आनी तशेंच आमच्या थोड्या फ्रेंडांक सांगलें अशें की आयज नॉमिनेशन भरतलो म्हणून. हय. आनीक सगळें जालें बरें अशें. तुजे वांगडा आतां जायते लोक अगेन्स्ट वावुरताय आनी तुजे पार्टी लेवल दुसरेय रावला जाल्यार कशें पळयता तूं हें इलेक्शन? इलेक्शनाक लोक रावंकूच जाय न्ही. हय. म्हाका प्रॉब्लम ना काय, कित्याक लोक म्हाज्या बरोबर आहा. लोकांनी म्हाका फूल फेथ दवरलेला म्हाजेर आनी खुबशे लोक म्हाका सपोर्ट करता. कितें पाट म्हाका नासलेले लोक पासून म्हाज्या बरोबर हे पाट आहा. आनी चड गरज आहा हे पाट BJP घरा धाडपाची. आनी सगळ्या लोकांक खबर आहा BJPन आमकां कशें त्रासान घातले ते. सगळी म्हारगाय वाडलेली आहा. तुमी पळयलां कितें जालां तें गोंयान. आनी खुबशे वायट जावपाचे आहा. व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट येता हांगासर ते आमकां गोंयकारांक सगळ्यांक त्रासान घालतले. ही सगळी लोकांक खबर आहा. आनी वयता थिंगासर आमकां लोक अशें आमकां तेजे व्ह्यू सांगता. थँक्यू. थँक्स.